पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान आम्ही आयल्या पेडणे हांगासर. पेडणे हांगासर आशिल्ल्या दत्तगिरी महापुरुष मठान आजचो भाग आम्ही खेळटली. चला तर आमची सगळी इश्टिणी वाट पळयतात आजच्या खेळाची सुरुवात करपाक. तर चला खेळूया आजचो भाग. नमस्कार, मी सौ निकिता स्वानंद राजे. आज इथे जरा हटके शोमध्ये आहे. तर आज इथे उपस्थित असले स्टुडंटच्या अँकर सारिका शिरोडकर व पंचामृतचे हे सिद्धू सर पण इथे उपस्थित आहे. तर मी आज इथे दत्तगिरी मंडप महापुरुषच्या मंडपच्या इथे पेडणेमध्ये हा प्रोग्राम आम्ही आता इथे सुरू करू इच्छितो. तर मी दामिनी पार्सेकर ह्यांना सांगते की त्यांनी पुष्प गुच्छ देऊन मॅडमचं स्वागत करावे. नमस्कार, दिव्या खांदोळकर. प्रुडंट मिडिया तर्फे आज जरा हटके प्रोग्रामाक सुरवात करपाक आमी पयली दीप प्रज्वलन करून सुरवात कर. पंचामृता रायस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां परत एक फावटी येवकार. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो पयलो रावंड जो आसता फुगोट्यांचो रावंड. आमचे स्पर्धक तयार आसा हो रावंड खेळपाक. आनी ह्या रावंडाक सगळ्यांकूच मातशें टेन्शन येता, कित्याक आमचें वाचन चड आसना. आमी टीव्ही पळयतात पण आमी सगळ्यो सिरियल्स पळयतात, न्यूज कमीच पळयतात. सो ताका लागून आमची जी नॉलेज आसा ती चड वाडपाक पावना. सो आमी अपडेटेड आसना. पण आमचो होच प्रयत्न आसता की आमी विचारलेले वेगवेगळे क्वेश्चन्स आमच्या पार्टिसिपंटाकूय कळचे आणि जे टीव्ही पळयतात तांकांय कळचे. ताका लागून आमचो हो फुगोट्यांचो रावंड. खेळूया आमचो हो रावंड आनी पळोवया ह्या रावंडाक कितली मजा येता ती. पळोवया आमच्या 5 स्पर्धक. फुगोट्यो फोडुया आनी खेळुया आमचो पयलो रावंड. आमची पयली पार्टिसिपंट तयार आसा आपली ओळख करून दिवपाक. नांव सांग. हाय, मायसेल्फ रामेश्वरी फ्रॉम पेडणे. रामेश्वरी, कितें करता? हांव घराच आसता. कितें आवडटा करपाक? हॉबीज कितें? म्हाजे हॉबीज म्हणजे म्हाका ट्युशन दिवपाचें आनी इवन घरातले सगळे होमवर्क आवडटा टापटीप दवरप, सगळे व्यवस्थित डान्स बी करप, करता तूं? पदां बी म्हणटा? ऑफकोर्स म्हणटा? या. खंयचे आवडटे पद तुजें सांग. हिंदी सॉंग्स. म्हण एक चल. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा. सुंदर. आणि कॉम्पिटिशनाक बी वता केन्ना म्हणटा बी? बर्थडे पार्टी बी आशिल्ले वयता. म्हणटा. ओके. आनी प्रायजां बी केन्ना मेळ्ळा? हय. वाव. आनी आदी पसून म्हणटाले कॉलेज टायमाचेर, स्कूल टायमाचेर, काय आतां लग्न जातकच? आदी चड ना, मातशी तेन्ना स्टडी बी आशिल्ली न्ही, सो आतां मातसो चड म्हाका हें आयला. ओके, व्हेरी नायस. इंट्रस्ट कसो. सांग ना. म्हजें नांव निशिगंधा च्यारी. पेडण्यां रावता. कितें करता? हांव टेलरींग. टेलरींग करता. आनी खूब आसता गिरायक, कस्टमर खूब हय आसता? कितें शिवता? ब्लावज स्पेशलिस्ट. ओके. आनी कितें आवडटा करपाक? आनी आमचो भजनाचो ग्रूप आहा. भजनाचो. हार्मोनियम वाजयता. तूं वाजयता हार्मोनियम? अरे वा, नायस. म्हाजें नांव अंबिका लक्ष्मण राऊळ. पेडण्यां रावता मावसोड्या. आनी पिनकोड सांगूंक नाय. ओके. कितें करपाक आवडटा? कितें अशें महिलांक लागीं करून तांकां कितें सांगपाचें सवरपाचें. कितें सांगता आमचो तांकां लागीं करून? महिला मंडळाचो ग्रूप आहा. 20 वर्सां जालीं हांव प्रेजिडेंट आहा. अरे वा, 20 आनी वर्सां कोणूच तूंच प्रेसिडेंट? हय, प्रेजिडेंट कोणूच रावंक तयार ना. अरे वा वा, नायस नायस. आनी कितें आतां 20 वर्सान कितें बदल आयला कसो दिसता बायलां मदीं? बायलां मदीं आतां एकी कडेन येतात, खंय जावया, कितें करुया, हें करुया, तें करुया, अशें सगळें आमी एकेठे रावन बोलतात. ओके. पण आदी आतां 20 वर्सां पयलीं तुवें ग्रूप स्टार्ट केल्लो, तेन्नाची बायलां आनी आतांची बायलां तुका कितें फरक जाणवता? आतांची बायलां खूब सुदारल्या. पयलीं खूब लाजतालीं, हें करतालीं, तें करतालीं, खंय येवंक फुडें सरानात. मिटींग आहा, मिटींग आसा, मिटींग आसूं न्ही, चल कसली मिटींग आनी काय, अशी आदी बायलां.
म्हजें नांव सुरेखा बांदेकर आनी हांव हावज वायफ. कितें आवडटा करपाक? तुजी कितें हॉबीज? हॉबीज म्हणजे माझ्या घरातलेच काम घरातली सोंपत ना, कामच सोंपना घरातली. हॉबीज आनी खंयच्यो? ना गे? माझे नाव सुमन नारायण परब, पेडण्यार रावता नानेरवाड्या. आनी कितें करता? घरातलीच कामां? ना, हा? मी देवळात क्लार्क हा अरे वा. आणि कपडे शिवता. तुजो टायम असोच वता? हो हो, टायम खूप वयता माझो. ओके, ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी घेतली आमचो फुगड्यांचो रावंड. तांची ओळख आमी करून घेतली आनी पळयलें की प्रत्येक जाणाची आवडी निवडी वेगळी आसा, प्रत्येक जाण कितें ना कितें करीत आसा. तर आमचे प्रश्न कितें? कर्नाटकाची राजधानी कितें? कॅपिटल ऑफ कर्नाटका. क्लॅप करा. येताले सांगा की कितें तूं लागलो तीर. कॅपिटल ऑफ कर्नाटका. मारा घे, मारून दिसत तांकां ताळी. बरें आसा आन्सर. कर्नाटकाची राजधानी जयपूर. मोठ्यान ताळयो जाय तेच्या खातीर, पण आन्सर चुकला. कर्नाटकाची राजधानी बेंगलोर. कितें दिसता गे? तुवें ताळी मारलेली न्ही? कितें दिसता रे? सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो जाली. सुरेखान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. ओके, पिक्चरां सगळीं पळयतात? दिपिका पादुकोणाक सगळीं वळखतात? आतां आन्सर तो इजी आसा, सो सगळें आयकात. कोरसान म्हाका सांगनाका. दिपिका पादुकोणचो पयलो मुवी खंयचो? खंयच्या पिक्चरान पयलो काम केलें? फर्स्ट मुवी तिजो. रावा, प्रॉम्प्ट करनाका कोणूच. अशें तोंडाचेर आसा पण ते येना भायर ना गे. हय, शाहरुख खाना वांगडा म्हणून खबर आहा तिका. बेगीन कोण पयली ताळी मारता तांकां चान्स. सांग म्हाका. पठाण. ना ना, हे पळय नाच म्हणटा ती. ही सारकी खबर आसा, नांव याद येना तिका. एक सांग सांग सांग, कितें कितें सांग. शाहरुख खान डबल रोल आनी कितें? दीपिका पण ओम शांती ओम. आती बेती कितें सांगता तूं? सांग. ओम शांती ओम. सारकें उत्तर. हिका हिने आख्खी स्टोरी सांगली पिक्चराची. आनीक जर 5 मिनटां हिका दिल्ली फूल कंप्लीट करतली आशिल्ली ती. सारकें उत्तर. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आनी रेखा चोपडेकरान उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, फुडलो प्रश्न आयकात. 1 फूट म्हणल्यार कितले इंचीस? 1 फुटान 12 इंचीस. लेडीज टेलर कोण आशिल्ले हांगा? टेलर ती तूं. टेलर आमचे हांगाच उरले. अंबिकान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, ही एक म्हण आसा. आतां मातशें सिंपल घेवया न्ही कितें तरी. आयका सारकें. अर्दें हांव सांगतलें, अर्दें तुमी सांगपाक जाय. जसो देश. हांव जाणाच असले. ही आमची स्पेशलिटी बायलांची. ही स्पेशलिटी. उत्तर जर आयलें जाल्यार एकदम कोरसान सांगप. आतां म्हाका हे पयशे तुमी सगळे वांटून घे. किती रुपया पडटलो? सगळे 2-2 रुपया. ओके, कोरसान दिला सो ताका लागून चेंज करचें पडटलें आमकां. सारकें आयका. आतां कोरसान दिवं नाका. आनी म्हजे कडेन ना. मेल्ल्या म्हशीक डॅश डॅश डॅश. 1200. कोणें सांग? मेल्ल्या म्हशीक 12 दूध. निशिगंधा चारीन उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, आमची सोंपो तुमकां घेता. आमचे पळया, कोरसान आन्सरां दिवं नाका म्हाका. राष्ट्रीय फूल खंयचें? कितें चल्ला? डिस्क्वॉलिफाय करूया हो क्वेश्चन आतां काय दिवया आनी एक चान्स तांकां. जालें. ताळयो जाली सगळ्यां खातीर. प्रश्न तांकां खूब सोंपे लागले. उत्तरां दिवपाक तांकां मातशे त्रास जाले, पण अशें करीत करीत हांगासर कोरसान आन्सरां सांगीत आमचो पयलो रावंड हांगासर काबार येता. मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्यां खातीर. फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड, जो आसता आमचो कभी हा कभी ना. पण हय, हो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके.
Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा अटकीन खेळुया आमचो फुडलो रावंड कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडच्या विनराक मेळटे पंचामृता बासमती रायस. ओके, सो हो रायस आय एम शुअर की सगळ्यांकूच आवडटा आणि हो रायसा खातीर बरी कॉम्पिटी करतली ती. आनी पळोवया की हय आनी ना म्हणनासतना कशी खेळटात आनी रायस घेवन वतात ती. आपय आमचे 5 स्पर्धक. पहिली स्पर्धक नाव सांग. मालिनी भगत ओके, मालिनी मालिनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. कशें दिसतात? बरें दिसता काय? ती हय म्हणपाकूच आयिल्ली ह्या रावंडाक. नाव सांग. राजलक्ष्मी शेटकर. ओके, राजलक्ष्मी तुजो टायम सुरू जाता आतां. राजलक्ष्मी साडीचो कलर बरो दिसता. फेवरेट कलर? हय. नाव सांग. विजयश्री विजय परब. ओके, विजयश्री तुजो टायम सुरू जाता आतां. मातशें टेन्शन आयलें न्ही? क्या हो रहा है? म्हजें नांव दामिनी उमेश पार्सेकर. ओके, दामिनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. दामिनी कामाक वता? ना. माझे नाव रेखा चोपडेकर पेडण्याचे. पेडणेची म्हाका पणजे सकून आयला. ओके, रेखा तुजो टायम सुरू जाता आतां. रेखा पेडण्यात रावता कितली वर्सां जाली? म्हाका हांव ल्हानपणापासूनच हांगा रावता आनी आतांय बी हांगाच रावता. हांगाच रावता? हय म्हणप ना. हय ना. तूं आतां ती कशी शिकयताली मगे थोड्या वेळ पयलीं? नाव सांग. माझे नाव अंबिका राऊळ. ओके, अंबिका तुजो टायम सुरू जाता आतां. अंबिका तुका खेळ बी खेळपाक आवडटा न्ही खूब? केव्हा? आवडटा? कितें? खेळपाक? केव्हा? आवडटा खेळपाक? आधी पासून खेळटा? अरे चड हुशारक्यो करपाक येतली. केव्हा कधी? निशिगंधा. निशिगंधा तुजो टायम सुरू जाता आतां. निशिगंधा तुजी स्मायल बरी दिसता मगो. कोणें म्हणला तुका तुजी स्मायल बरी बरी आसा म्हणून? म्हणटात कोण? तूं बरें दिसता म्हणटात? म्हणटात. कोण गो? लोक म्हणटात. ती फ्रेंडां म्हणटात तुजी? म्हणटा फ्रेंडा. आनी तूं कितें शिवण क्लासीक वताले? वयताले. खंयचो हांगा लागीत? आदी पासून करता? आईगेर जावन करताले. तेन्ना पासून शिकूंक ना चड? शिकला. शिकला मगो? बीकॉम केल्या? ना. पल्लवी शिरोडकर. ओके, पल्लवी तुजो टायम सुरू जाता आतां. अगो शिरोडकर तुमची जात्रा मगो आज? आज आसा. वतले मगो? वतले. खंय हांगासर मुळगांव? मुळगांव. दिवजा ना तुका? दिवजा कर. दिवजा आसा. साडी न्हेसतले काय णववारी गो? साडी. णववारी हाडूंक ना? हाडूंक ना. बरें खेळटाले पण नांव म्हटले. म्हजें नाव दिव्या शिरोडकर. दिव्या तुजो टायम सुरू जाता आतां. दिव्या तुजी साडी मात आवडली म्हाका. खंयची? बेळगांवची? हय. अरे. सुरेखा बांदेकर. ओके, सुरेखा तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुरेखा तुका उलोवपाक खूब आवडटा न्ही? आवडटा. आनी सगळ्यांना आवड जाता तें पळोवन मजा आयली? आयली. बरें दिसलें गो तुका ती आवड जाता म्हणून? दिसले. कित्याक ताका प्रायज नाका? तुका प्रायज जाय? हय. खरेंच खूब बरी खेळटाली. स्टार्ट बरी केल्ली. कभी हा कभी ना हो रावंड हांगा कोणाकूच जमलो ना, पण तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. प्रश्न पळयले, कभी हा कभी ना पळयले आनी आतां पळोवया तांचो डान्स आनी डान्स रावंडची पार्टिसिपंट कोण ती. डान्स रावंडची सगळी स्पर्धक तयार आसात आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. हे शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. सो पळोवया की आज ही साडी कोणाक मेळटा ती. आनी ऑल द बेस्ट, बरो डान्स जावं न्ही.
आमचे डान्स राऊंडचे विनर आता निकिता राजे आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडले राऊंड खेळचे पयलीं परत एक फावटी घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. आयच्या भागान आमी एक स्पेशल राऊंड घेता कित्याक आमचो कभी हा कभी ना राऊंड हो कोणेच थ्रू करूंक ना. ताका लागून आमचे कडेन एक स्पेशल प्रायज जो आमचो आसता पंचामृता बासमती रायस तो आमचो आसा. ताका लागून आमी हो स्पेशल राऊंड घेता आनी सोंपोसो राऊंड आसतलो. हांगासर आमी दवरतली कप्स ग्लासीस दवरतली आनी प्रत्येक पार्टिसिपंटाक दितली एक एक स्ट्रॉ. सगळ्यांक पयली ग्लासान जी स्ट्रॉ उडयता ती जातली हे राऊंडचे विनर. सोपीशी गेम पण प्रायज खूब बरो आसा. रेडी स्टार्ट. आमच्या स्पेशल राऊंडची विनर आता आनंदी गावडे आणि ताका मेळटा पंचामृता बासमती रायस. आणि हो रायस दिवपाक आमच्या बरोबर आसा पंचामृत रायसचे सेल्स मॅनेजर सिद्धू आणि हांव रिक्वेस्ट करता तांकां तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आणि चक दे राऊंडची गेम जी जिखतली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक सुंदरशें गिफ्ट. आणि आयची गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी दवरल्या ग्लासीस आनी तातूंत आमी थोडें उदक घातलां. पार्टिसिपंटांक दिला आमी बॉल्स. तांच्यांनी करपाक जाय इतलें ज्या जाग्याचेर ती उबी आसा थंयच्यानूच तो बॉल उडोवपाक जाय आनी ते कपान उडोवपाक जाय. जेंचे सिक्वन्स पयलीं कंप्लीट जाता म्हणजे सगळ्यांनी सगळ्या ग्लासांनी जेंचे बॉल पडटा ती जातली ह्या राऊंडची विनर. ओके सो सगळ्यांक पयली हो सिक्वन्स कंप्लीट करता ती विनर जातली. रेडी स्टार्ट. आमचे चक दे राऊंडचे रनरअप जाता वैशाली शेटकर आणि ताका स्पेशल प्रायज दिवपाक आमच्या मदीं आसा दिव्या खांदोळकर जे तांकां आयचो स्पेशल प्रायज दितले. मोठ्यान ताळयो ताजे खातीर. दिव्या शिरोडकर आता आमच्या आयचे चक दे राऊंडचे विनर आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रुडियन मिडियान आमकां हो प्लॅटफॉर्म दिल्ल्या बद्दल आमी तेंचे धन्यवाद म्हणटात आनी पंचामृत रायस तांकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी आमकां हो प्लॅटफॉर्म दिल्ल्या बद्दल आनी मॅडम सारिका शिरोडकर हेंचोय धन्यवाद. वेळान वेळ काडून आमकां हो टायम दिलो ताका लागून आनी दामिनी पार्सेकर आनी दिव्या खानोळकर हांचोय आभार मानता. थँक्यू. पेडण्यां दत्तगिरी महापुरुष मठ हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. चडांचो देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले कमिटी मेंबर्स जेंच्यांनी आमकां हांगासर ह्या मठान आजचो कार्यक्रम आयोजीत करपाची संद दिली. तशेंच दिव्या खानोळकर हाचे जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच सगळे हांगासरले जी पार्टिसिपंट आशिल्ली जेंच्यांनी वेळान वेळ काडून ह्या कार्यक्रमान हांगासर वांटेकार जाली आनी आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. तुमकांय सगळ्यांक जे आमचे कार्यक्रम पळयतात आमकां फीडबॅक दितात आनी सदांच वाट पळयतात की तुमच्या वाठारान आमी केन्ना येतली. तर हय तुमच्या वाठारान आमी रोखडीच येतली. तो परत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके.
आज इथे प्रुडंट फंडच्या प्रुडंट फंड किती प्रुडंट मीडिया प्रुडंट फंड आज इथे पॅट्रन म्हणून समजत दिसता तो कोण येता ते मी ना तुला करू नका पयलीं सांगता फुडें सारा ही सारखी कॉन्फिडंट म्हाका जाय ते विचार कर म्हणजे आमगे आपुरांनी सगळे फाटच करून आयल्या पळय हा ताळी मारप तुम्ही कोरसान आन्सर सांगप ना ब्रेक तुमकां न्ही लढा हे केल्ल्या भशेन बी येतात बघ धमकेशी लागे व्हडलो टास्क करून गेल्ल्या भशेन दिसूंक जाय मगे सगळी धर एवढे पयलीं ओके रेडी माझं नाव रेखा चोपडेकर. माईक थंय कोणाक तो तुका माईक तो बघू यो तू काय ना तू मेळे यो मुगो न्ही तू व्हडलें सांगतालें उदक बसून मुगो आज सगळीं येवं नाका एकाच बरोबर आज सगळीं फुडें येशात थंय कॅमेराक पळया काय ना यो बरी एक्सरसायज ती उबें रावूंक जाय मातशें ताका लक्षानूच ना कोण हांगा कोण आसा यो आतां यो शांताबाई यो आतां करतली ती कशी करगे कशी करगे सांगा गो तू तेच हांगा म्हणटा आता सगळी याद फाटल्यान चला आणि माईक तोडान घाल नाका तो मातसो परत पाहिजे जरा हा अशें न्ही जरा हटके तरी व्हडलं नांव जायना तुमकां हांगाच दवरतलें हांव